आमचो ए इकरा पान 5 A11 पेज 5. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. प्रितीच्या बापा भयणानो, सुरवातीचें गीत आमी गायलां, देवा तूं आमचो ओरोम. आनी ह्या देवाची खबर आमकां आयच्या दोनूय वाचपांनी मेवता. देवान आमकां जिवीत फुकट आपलें देणें कशें आमकां दिलां. तर देवाक आमी ह्या मिसांतल्यान आर्गां दिवया आनी दिन वाचुया आनी आमच्या बऱ्या जिविता उद्देशी आमचें देणें आमी देवाक करूंक कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमकां मागुया. आनी फावो ते परी ह्या पवित्र सोमोरमणेंत वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. पातकाची दूख धरून बरोबर म्हणुया. सोर पळयदार देवाक आनी तुमकां बापा भयणींदो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उंचारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बापा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पळयदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
उप्रातूं या ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां संवसाराक ओंतरलोल्या फातिमा आनी मॅरी पिशेतो हांकां सासणाचो विसो ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर पात येतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणें कित्याकूच मोल ना, कितेंच पवित्र न्हय. आमचेर तुजी काकलूत अदीक अदीक ओतय. अशें तुज्या फुडारीपणा आनी मार्गदर्शना खाल सरतोल्या वस्तूंचो आतां फावो ते परी उपयोग करूंक आनी तगतोल्या देण्याक लोबदूंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियासाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें तें हें: उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट दोर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें तूंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटोच कुंभाराच्या घरा वचूंक हांव देवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर करतालो. तो करतालो तें मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें मोज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर: ओय, जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातान. सर्वेस्पराचें उतर हें: देवाचे ओळखकार. आमचो जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. राजकार बाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. असोक सोयंबाच्या मनशाचेर पात्यूं रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका थांक ना. प्राण सोडलो म्हणटोच तो बाबडो धुळींतलो आयलो. धुळींत परतूं वेता. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास देवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगलें. जबाब:
जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जोय. Sorvispor तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा पोरमणे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोंजीक मुळे दुसरी सर्गीचें राज दर्यांत मारलोले आनी सगल्या जिन्सांची मासडी दवरतल्या एका रापणे सारकें. ती रापण भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासडी पांट्यांनी घालतात आनी उपकारोना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातोलें. देवदूत येतोले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तुमी हें सगलें समजल्यात. तांणी म्हणलें ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटच सर्गीचे राजाचो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून उडयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वपारी सांगून सोंपतोच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. सोम्याचें शिव वर्तमान. अकाळणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्च्या बाबा भयणीनो, आयच्या पयलें वाचप आनी शिव वर्तमान दोनूय प्रॅक्टिकल कशीं सादो वावर सादो धंदो करतल्या मनशाची खबर सांगून देव आमकां संदेश फावो करता. कुंभाराची खबर आमी आयकल्या पयल्या वाचपांत. जेरेमायस प्रवादे ही खबर सांगता आनी देवान म्हणटा कुंभारा सरशी धाडलो. ताका पळोवंक तो कसो वावुरता तो आनी ताच्या हातांत आयदन सारको आकार येवंक ना. आयदन पिड्ड्यार जालें. पूण तीच माती घेवन त्या कुंभारान दुसरें एक बरें आयदन तयार केलें आनी ह्याच आयदनाक देव इस्रायल पोरशेक सोर करता. हांव म्हणटा कुंभार आनी तुमी म्हज्या हातांत माती. म्हाका तांक आसा तुमकां नवो आकार दिवंक. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू रापण घालतल्या मनशाची खबर सांगता. समदिरांत रापण घालतात. समदिरांत खूब नुस्तें आसता आनी नुस्तें कितेंय केलें जाल्यार एक सुवातेर येवचें ना. सगल्याक शीं पडटलें. पूण जेन्ना रापण घालता तेन्ना ते रापणेंत नुस्त्या पडटा तेन्ना सोंपें जाता. बरें आसा तें पाटल्यांनी घालूंक आनी जें कितें बरें ना खावंक उपकारो ना तें सोडूंक म्हणटात ते भाशेन. आनी संवसाराच्या शेवटाक अशेंच जातलें अशें देव जेजू आमकां हो संदेश दिता.
बरें आसात तीं स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतलीं आनी जें कितें बरें ना तें स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचें ना अशें जेजू म्हणटा. एके भाशेन जेजू हे रापणेक पवित्र सोबेक सोर करता. पवित्र सोबा एक व्हडली रापण, व्हडलें झाड, हातूंत वेगवेगळी तरेचीं मनशां आसा. सगळीं मनशां भाग्योंत बरीं म्हणूं येना, पूण देवान आमकां एके भाशेन संदी फावो केलोली आसा, आमकां वेळ दिलोलो आसा. जें कितें आमच्या जिवितांत बरें ना, जिवितांत जी असोकताय आमची आसा ती असोकताय काडूंक आनी हें काडूंक आमकां उपावूय दिलोले आसात देवान आपल्या पुता उद्देशीं अदीक करून. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड, देवाचें उतर आमी वाचूंक, देवाच्या उतराचो संदेश आमी घेवंक आनी देवाच्या उतराच्या बळान आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक मिसाची भेट आमकां फावो केल्ली आसा. आनी हो संस्कार 7 संस्कारां मदलो दर दिसाक आमच्यांनी हो संस्कार घेवं येता. ह्या संस्कारां उद्देशीं देव आमकां पोसता. तेच भाशेन दुसरो संस्कार आसा तो कुमसाराचो संस्कार. वेळाच्या वेळार हो संस्कार आमी घेवन आमचें जिवीत आमच्यांनी नितळ करूं येता. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमचें जिवीत नितळ निर्मळ सांबाळूंक जें आयदन बिगडटा, जेन्ना आमी बेपरवा कोत्ता तेन्ना, जेन्ना आमी देवाच्या वाटांनी चलो ना तेन्ना हें आयदन कुरपेचें आयदन करूंक देवान आमकां उपाय दिलोले आसात. ते उपाय वापरून आमचें जिवीत क्रिस्ती जिविताक सोबता ते भाशेन करूंक देवाक आमी मोहिमा हाडूंक आनी जेन्ना आमची जोडटी जातली तेन्ना बऱ्या मनशाच्या सांगाताक सासणाचें जिवीत आमी सारूंक कृपा आनी बळ ह्या मिसा भितरल्यान म्हाका आनी तुमकां मागुया. भेटोन एक गायन गावया. C7 बापा काकुतीन पडे पान 31. C7 पेज 31. मोच्या बापा भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पडयदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आयाचे पवित्रच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय तीं दानां आमी तुका वोपून दिता आनी तूं मानून घे. ह्या भोव पवित्र गुटांनी आसा ते तुजे कृपेचे शक्तीन
आमचें आतांचें जिवीत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुडेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळ्या आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी ताचे उद्देशी देवदूत तुजी मोहिमा वाकाणटात. बळवंत तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो खडखडटात. स्वर्ग आनी संवसाराच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम सोतोसान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळोन खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जाती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो सोम्या तुझे मरण आमी सोडटा. आमी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या बागन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा,
सिमिया फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रती मोगांत सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या परवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन दर नृता आनी सर काडी तुका मांदोल्यांत त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पडेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परवंशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचें सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतरां गायन गावुया. D10 एकाच उंड्यान पान 52 D10 पेज 52. Gesù manda, Amen.
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताच्या कश्टां मरणाचो सासनीक उगडासाचो देवीक संस्कार आमी घेतला. उतरां व्हरत्या प्रितीमोगान ताणें हें देणें आमकां दिलां तें आमचे सोडवणेक फायद्याचें जावं म्हूण मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सांतान क्रूज संवसाराक ओंतोरला. आमारेल वाड्यांतलो ताचे खातीर मागचें. मरण केन्ना तें सांगूंक ना. ताचे पासत मागचें म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवें आसूं. आनी सर पळयतार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मागणें सा मिगेलीक सा मिगेल महावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुबरा देवाचे पदवेन सयतानांक सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांक लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोडपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. खे 4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141. खे 4 पेज 141. Surya Sangatya tu
काळजाच्या